सध्या राजधानी पणजेत कितलेशेच कडेन स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आसात. नियोजन नासतना रस्ते खणल्यात. तशेंच अधिसुचोवणी काडचे पयलीं कांय रस्ते येरादारी खातीर बंद केल्यात. हाका लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. लोकांच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर कसल्यो उपाय येवजण केल्यात हाची सविस्तर म्हायती दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान सरकाराक दिला. सध्या पणजे स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसा आणि ह्या कामां खातीर पणजेन येवपी नोकरदार वर्ग आसतलो किंवा जे लोक सदचे ट्रॅव्हल करता पणजेन तांकां खूब त्रास सहन करचो पडटा. हितूंतली मुख्य बाब अशी की ही कामां करतना खंयचे रोड बंद आसतले, खंयचे उक्ते आसतले किंवा कामां खंय चालू आसा ती केन्ना कंप्लीट जातली ह्यो कसल्योच सुचोवण्यो स्मार्ट सिटी पणजेन जारी केल्ले ना आणि ही दखल मुंबईच्या उच्च न्यायालयान घेतलेली आसा. स्मार्ट सिटीचेर एक जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेची सुनावणी जी आसा ती उच्च न्यायालयान चालू आसा आणि ही सुनावणी चालू असताना जनहित याचिका ज्यांनी दाखल केली त्यांच्या वकिलांनी कोर्टान जे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आहे त्याचे फोटोग्राफ्स दाखवले आणि ताका सांगले की कशा प्रकारे हे खोदकाम चालू आसा, कशा प्रकारे स्मार्ट सिटीचे वर्क जे आसा ते अनप्लॅन्ड आसा आणि हेचो लोकांक कितलो त्रास जाता आणि जे हांगासर पणजेकार रावतात तांकां कितलो त्रास जाता हे तेंच्यांनी प्रूव्ह करून दाखयलें. आणि हेच्या उपरांत न्यायालयान स्मार्ट सिटी पणजीक बरेच धारण जाल्लेले आसा, तांचो बरोच फोग काडलेलो आसा आणि तांकां सांगलेलें आसा की बेगिनात बेगीन तुम्ही कितें उपाय योजना केल्या, केन्ना ह्यो कामां कंप्लीट जातली, केन्ना हे सूचना फलां लागतले की खंयचो रोड क्लोज जाला, खंयसून रोड डायवर्ट केला, ह्यो सगळ्यो सूचना केन्ना लागतल्यो आणि ह्यो उपाय योजना तुम्ही केन्ना करतले हेचे सगळे प्रतिज्ञापत्र जे आसा ते कोर्टान सादर करपाक सांगलेले आसा. आणि हेची फुडली सुनावणी जी आसा ती 13 जानेवारीक दवरलेली आसा. ह्या दिसा स्मार्ट सिटी पणजे आपली सगळी सुचोवण्यो ज्यो आसा त्यो जारी करून आणि जे प्रतिज्ञापत्र आहात ते कोर्टाक सादर करचे पडटले. ही अपडेट आसली स्मार्ट सिटीचेर आणि अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.